नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो. सुभाष वेलिंगकरा आड फाटल्या 2 दिसांच्यान सुरू आशिल्लें आंदोलन निमणे फाटी राजकीय मायलेजीचो मुद्दो नडलो. आंदोलन फाटी घेता म्हणून वेलिंगकराच्या जामिनाक दितले आव्हान, सांगता प्रतिमा. सुभाष वेलिंगकरांच्या समर्थनात म्हापशेच्या बोडगेश्वराच्या प्रांगणात जमल्यात लोक. वेलिंगकराच्या सुरक्षे खातीर देव बोडगेश्वराक घाले गाराणे. गोंयच्या सगळ्या धर्मियांमदी सेंट फ्रांसिस झेवियराचो डीएनए. मंत्री आलेक्स सिकेरान केल्ले विधान. आलेक्सच्या विधानाचेर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोचो फोग. कामुर्ले कोमुनिदादीचे बसकेत सनबर्न महोत्सवाक खर विरोध. कामुर्ले केन्नाच येवपाक दिवचे नात सनबर्न, सांगतात थळावे लोक. पिसुर्ल्या देवळवाडा वाठारांत भोंवपी बिबट्याक निमण राना खात्यान धरलो. फाटले कांय दिसांसावन बिबट्याचो वावर आशिल्लो सुरू. आणि पेडमळ शेल्डे वाठारांत निर्माण जाल्ले हेडपी सुण्यांची समस्या. सुण्यांक लागून अपघातांची शक्यताय, तशेंच येरादारी करपी लोकांक धोको. आता खबरो विस्तारान. सुभाष वेलिंगकराच्या अटकेची मागणी घेवन रस्त्यार देविल्ले दक्षिण गोंयचे लोक निमणे फाटी सरले. खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण कांय जाणांचो राजकीय मायलेज घेवपाचो यत्न लक्षांत आयिल्ल्यान एक गट आंदोलनांतल्यान फाटी सरलो. उपरांत प्रतिमा कुतिनोन आंदोलन फाटी घेता म्हणून जाहीर केले. सुभाष वेलिंगकराचे अटकेची मागणी घेवन दक्षिण गोंयचे लोक दुसऱ्या दिसाय मडगांव, फातोर्डा आनी चिंचोण्या मोठ्या संख्येन जमिल्ले. पूण गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय जाणांचो राजकीय मायलेज घेवपाचो यत्न लक्षांत आशिल्ल्यान एक गट आंदोलनांतल्यान फाटी सरलो. आयतारा सकाळच्यान लोक मडगांवा एकठांय येवपाक सुरवात जाल्ली, पूण उपरांत दनपार म्हणसर आंदोलक फाटी सरले. प्रतिमा कुतिनोन आंदोलन फाटी घेता म्हणून जाहीर केले. आंदोलन फाटी घेता पूण वेलिंगकराच्या जामीन अर्जाआड हस्तक्षेप याचिका दाखल करतली, अशें प्रतिमान सांगले. The fight against the wrongdoings of the Goa government. बीजेपी जे वाईट करता, हांव जेन्ना उलो मारतले तुम्ही येतली तुम्ही भुतानी चोता पण आमचे सरकार तुम्ही येतली. कोणाचे रेप जाता, कसिनो येतली, ड्रग्स माफिया चल्ला येतली. So what I am telling is, we are giving up on the protest because the church is appeal. आम्ही शांती कायचे गोंयकार, आमकां पीस जाय म्हणला. कित्याक काल कितें जालें, काल राती पळय राती हांवें 2 कॉल ऑफ केले. काल राती पुलीस फोर्स कसो हाडलेलो तुमी पळयला. आयज तुमी पळयला 500 पुलीस हांगा. रेप जाता, मर्डर जाता, तेन्ना हें केस म्हाका खबर ना. हे आमचे कुस्ताद जे येता, आमचे टॅक्स पेयर्स हे आमचे भाव भयण्यो. बट हांव ब्लेम करना तांकां, कित्याक हांगा दे आर गोन फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री आनी होम मिनिस्टर कोण सीएम. सो वी विल कंटिन्यू अवर फायट फॉर गोवा एंड गोवन. आमी मरे तुका क्रिस्तांव सांगता वेलिंगकर, तुवें एक सॉरी पूण म्हणचे आशिल्लें, पूण आयज पडून आयले दॅट यू आर अ पपेट ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस. तूं भियेला, तुका बरें शेडो घाम म्हणटा ते एक बायलेन काडलो. कोणे काडलो? एक बायलेन काडलो आनी आख्खे गोंय पेटोवन दाखयलें. तुमकां सांगता हांव, जावं ते बजरंग दल, आरएसएस बीन, आमी तुमकां भियेनाका आनी आमी तुमकां भिवपाची नाका. आमी तुमी आमकां पेटोवन घालनाकात. आमी पेटली जाल्यार तुमकां खबर ना कितें जातलें. पूण आमी शांती कायची म्हणून उगी रावल्या. काल तुका एम्ब्युलन्स करता आमी धाडल्या, भुरग्यांक त्रास करना. पूण तुमी धरलो करता तेन्ना केपें केल्लो, हांगा केल्लो, थंय केल्लो. तुमी रायज करता तेन्ना तलवाऱ्यो घेवन येता मरे, दांडे घेवन, हॉकी स्टीक घेवन लोकांक लासयता मरे. तुमी लासयला, लोकांक मेल्या मरे. ते एकमेकाची कास्टाचेर तुमी झगडी करतात. आमी तें करूं ना. आमी सुसेगाद बरे भाशेन आमची प्रोटेस्ट केला. लोक रस्त्यार देवचे न्हय, तशेंच परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय हाचे खातीर मोठ्या संख्येन पुलीस तैनात केल्ले. लोक रस्त्यार देवले जाल्यार नाविलाजान आपल्याक कारवाय करची पडटली, अशी शिटकावणी पुलीस उपअधिक्षकान लोकांक दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सुभाष वेलिंगकरांच्या समर्थनात हिंदू राष्ट्र अभियानाच्या बॅनराखाला मोठ्या संख्येन लोक म्हापशेच्या बोडगेश्वराच्या प्रांगणात जमले. या लोकांनी वेलिंगकराच्या सुरक्षे खातीर देव बोडगेश्वराक गाराणे घाले.
हे जे आसा ती परशुराम भूमी आसा, परशुरामांचो क्रोधूय तितकोच आसा. त्यामुळे गोमंत भूमी जी आसा हे दोन एक्स्ट्रीम प्रतिका आसा. एक तर खूप शांत नाल्यार एकदम उग्र स्वरूप घेणारे गोवा आसा. हे आमकां केन्ना दाखोवंक संदी दिवची न्हू सरकारान अशें म्हाका दिसता, किंवा जनतेन जे विरोधी पद्धतीचे व्यवहार ते दिसपाक लागता त्या संदर्भात. गोंयची शांतता टिकोवन उरची हे सगळ्या मार्फत सगळ्यांक आव्हान आसा. त्या आव्हाना प्रमाणे सगळ्यांनी वागचें. गोव्यान परत एकदा सांगता, शांतादुर्गा माता आसा ही शांती आसा आणि ह्या शांततेच्या भूमीन आमी सगळ्यांनी शांततेन वचचें. पूण त्याच बरोबर की भगवान परशुराम जर जागृत जालो, ताची शक्ती जाली, तर शापादती शरादती इतले लक्षांत दवरा. ह्या भूमीन शांत आसा तोपर्यंत सगळे थंड उरतले. हांगासर ताचे राखणदार आसात, त्याच देवतेचे राखणदार आसात आणि त्या देवतेचे राखणदार एकदा कार्य करूंक लागलेले कितलो प्रताप जाता हे आमी पळयलां. त्यामुळे सगळ्यांनी परत मागणी करता हांव की ह्या विशयाचेर कायदेशीर कितें आसा तो विशय जावचो. ह्यो मागण्यो पयलीं आयल्या, आतांय सगळ्यांनी म्हाज्या पयलीं सांगलें की केन्ना कितें जालें हांव ते सगळे रिपीट करिनात. ह्या मागणी संदर्भात विशय आसा तो तशा तरेन वचो आणि गोमंतक भूमीचो जनक भगवान परशुरामाचे चरणी हांव वंदन करता आणि म्हाज्या वाणीक परत एकदा विराम देता. देव वेलिंगकरा उपरांत मंत्री आलेक्स सिकेरान आनीक एक वादग्रस्त विधान केले. गोयच्या सगळ्या धर्मियांमदी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे डीएनए आसा ह्या मंत्री आलेक्स सिकेराच्या वक्तव्याचेर एक्टिव्हिस्ट दोतोर ऑस्कर रिबेलोन फोग काढलो. पळयात आलेक्साचे विधान आणि ताचेर ऑस्कर रिबेलोची टिका. I don't think I'm wrong if I say that the DNA of Saint Francis Xavier is in the blood of Hindus, Catholics, Muslims, and others. And I think proof of that is when you go to Old Goa, when you see the crowd of people coming there. You find people coming from various religions. Need not be only Catholics. That is because the faith one has in that saint. If one did not have that faith, I don't think you will find such crowds at the Old Goa Church. I said that itself is there. तर आनी एक मेजर स्टेटमेंट म्हणजे हे थांबपाक जाय पण ते थांबना. कित्याक बीजेपीचो मंत्री दुसरो सुभाष वेलिंगकर म्हणपाक शकता आमी. आलेक्स म्हणटा की सगळ्या गोंयकारांच्या डीएनएन खंय फ्रांसीस झेवियराचे डीएनए आसा म्हणटा. See, this is the whole problem. कितें म्हणलें आलेक्स सिकेरा? आलेक्स म्हणटा कितें की सगळ्या गोंयकारांच्या म्हणजे सगळ्या धर्माच्या गोंयकारां मदीं सेंट फ्रांसीस झेवियराचो डीएनए आसा. सो तो आनी हेतून तेल ओतता कशें दिसना. Definitely. So I don't know whether he made a statement. Yeah, he made on camera. But if he's made a statement like this, then it shows that Alex Sikera's brain is now completely in a state of terminal degeneration. It started with him jumping from the Congress to the BJP. But if he's made a statement like this, that's another example of a brain being in complete degeneration. कामुर्लेच्या लोकांनी सनबर्न महोत्सवाक खर विरोध केला. आयतारा जाल्ले कामुर्ले कोमुनिदारीचे बसकेत लोकांनी सनबर्न आड एकमतान थाराव पास केलो. ह्याच वर्सांनी जाल्यार कामुर्ले सनबर्न केन्नाच येवपाक दिवचे नात अशी भूमिका लोकांनी घेतल्या. आणि त्याच्या ह्याच्या वरतून आम्ही कोणाक काय दिवचे ना. कारण कितें जनरल बॉडी मिटींग इज फायनल. आणि ह्याच्या पयलीं कितें म्हणटाले की आम्ही जनरल बॉडी मिटींगेक घातला. जनरल बॉडी मिटींग कितें ठरयता ते फायनल म्हणून. त्या प्रमाणे आज हांवें घातलेलो पॉयंट. त्या पॉयंटाचेर तेंच्यांनी सांगलें आमी दिवचे ना आणि तुम्ही करू नका. कंप्लीट स्टॉप. प्रॉब्लेम सॉल्व. आता आनी कामुर्लेन सनबर्न ना. ओके. या फुडें आनीक जावचें ना. आम्ही दवरलेली जनरल बॉडी मिटींग आणि पयलीं आमकां लोक विचारतले तेन्ना आमी तेच सांगतले जनरल बॉडी मिटींग जी कितें फायनल तो फायनल. तशें तेंच्यांनी फायनल केलें की बाबा तो करप ना आणि फुडें 5 वर्सां कोणाक दिवप ना. आमी बी तेजेर नाही पण प्रपोजल कोणा कडसून येयल्लो? प्रपोजल कोणा कडसून येयल्लो? कंपनी ड्रग्साचो वेपार जाता, परत सांस्कृतीक पिड्यार जाता, परत थंय गोबरीचो आग आहा. त्या गोबरीच्या आकानूच सगळ्यांच्या मनान घातले की हो रिजेक्ट करपाचो म्हणून. आनी हो मिनिमसली रिजेक्ट केला. तेका सगळ्यांचे गांवकारांचे अभिनंदन करता. सगळ्यांक थँक्स म्हणटा आनी तुमकां पत्रकारांक थँक्स म्हणटा की ह्यो 7-8 दीस आमची कवरेज तुम्ही बरी केली आणि तुम्ही आमकां सपोर्ट केलो. यू हॅव गिवन अस स्ट्रेंथ टू फायट अगेन्स्ट दिस टायप ऑफ प्रोजेक्ट अँड वी will not allow in future also this type of project in कामुर्ले. कित्याक सांग तुमकां आज तुमकां खबर आसतलो हो प्रोजेक्ट हांगा सनबर्न हाडपाक कारण कोण? एक अपॉइंटेड एटर्नी आहा. अपॉइंटेड एटर्नी हो हेचो कोमुनिदादचो आहा. तेणी सगळी कारण केल्या आणि सगळ्यांक लोकांक इतक्या त्रासान घालपाचो केला. आपूण दिता कामुर्ले
तरी गांवकारान ताका भायर व्हरला आनी तेंच्यांनी कंप्लिटली त्याच्या एगेन्स्ट हे करून तेंच्यांनी सनबर्नाक ओपोज केला. पिसुर्ले देऊवाडो वाठारांत भोंवपी बिबट्याक निमणो राना खात्यान धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय दिसांसावन पिसुर्लेच्या दिनकर देसाय यांच्या घरा लागीं बिबट्याचो वावर सुरू आशिल्लो. फाटली 2 वर्सां जाली हांगासर बिबट्याचो संचार आसा. हांगा परत परत येवन वाड्यान आमच्या गोरवां खाता. आमी कितके फावटी सांगलें की वाघ येता हांगासर तेजो बंदोबस्त करा म्हणून, पण कोणी दखल घेवंक ना. पण फाटल्या दिसांच्यान परत एकदां अंदू पोरूच्या वर्सा येयलो वाघ. 3 वर्सां खाल्ली आमची. हांगा हांव वाड्यान दूद काडटा आसतना वासरू वाघ होते वयर घूर घूर करतालो आनी गाय उठोन धांवली दाया वयली गोळू मारपाक लागली. पळयल्यार बॅटरी घालून बघ जाल्यार वाघाच हे आसा. गाय उठली ती धांवली दुदाचेर हे केलें आनी तशें आसतना आमी फॉरेस्टाकूय सांगलें आनी ह्या फावटी परत येयलो अंदू आनी आमच्या हांगासर गांवा हितूर वाड्यान येयलो आनी वासराचेर अटॅक केलो. एक वासराक मारून येयले तेणी खाल्लें हांगा बसोन वाड्यान बसोन खाल्लें म्हणून आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळयलें आनी परत आयज तो फातोडेर वाघ येयलो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा बसयले जाल्यार पिंजऱ्यान फायनली ट्रॅप जालो. पण आयज पर्यंत ह्या फाटल्या 2 ते 3 वर्सांक म्हाजी 5 ते 6 वर्सां खाल्ली. एक पाडो आनी 4-5 हे वासरां अशी 6 नग म्हाजो खाल्लो. अशें म्हाका व्हडलें नुकसाण तेंच्यांनी केलेलें आसा. आनी परत म्हाज्या कशें आमी गोरवां म्हणून तांकां पळयना, एक आमचे फॅमिली मेंबर म्हणून अशें तांकां आयज पर्यंत पळयत आसा. आनी अशें आसतना सुद्दां परत येवन हांगा बिबटो येवन आमकां नुकसाण करीत आसा. आनी ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आयज जे सापळो बसून ताका येयलो हे केपेच्या पेडामळ शेल्डे वाठारांत रस्त्यार हेडपी सुण्यांची समस्या निर्माण जाल्या. ह्या सुण्यांक लागून लोकांक तशेंच शाळेत वचपी भुरग्यांकूय बरेच त्रास जातात. हे सुणे लोकांचेर हल्लो करचे पयलीं हाचेर पंचायतीन उपाय काडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गांव आसा आनी हांगा खंय तरी लोकांक एक इश्यू त्रास करता तो म्हणल्यार तो स्ट्रे डॉग्साचो. सकाळीं जेन्ना भुरगीं स्कुलाक वयता तांकां स्पेशल स्कुलाची बसी येता व्हरपाक तेन्ना खंय तरी पेरंट्स तांकां पावपा येता ते कुत्री तेंच्या आंगार वयतात आनी हांगा ग्रूप एक 24-25 जाणांचो अशे कुत्री ग्रूप करून आसता आनी हो इश्यू फाटले खूब तेंपाच्यान आसा. पूण हेजेर आजून खंय जे लोकल ऑथॉरिटी आसा ना पंचायतीन लक्ष घालना. ते स्थानिकाची मागणी आसा की जो जे कुत्रे आसा स्ट्रेकर हेजे पयलीं कोणाचेर एटॅक करत ना जाल्यार कोणाक लुकसाण पोवचें तेजे पयलीं हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हांव पेडामळ शेल्डे साकून गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. म्हापशें आम आदमी पक्षाच्या युथ विंगान कुचेलीचो इतिहासीक झरो नितळ करपा खातीर प्रकल्प सुरू केला. उद्देगीक वसणुकेंतल्यान येवपी घाणयारे उदक तशेंच स्क्रॅपयार्डांतल्या कोयराक लागून पोर्तुगीज तेंपावेल्या ह्या झऱ्याचें उदक दुशीत जालां. देखून न्हंयो आनी झरे राखून दवरपा खातीर सरकारान उपाय काडचे अशें आम आदमी पक्षाच्या युथ विंगाचो उपाध्यक्ष सलमान खान उलयलो. आयज आमी म्हापशेच्या नवनिर्माणा खातीर एक अशी एक्टिविटी घेतलेली आसा. आमी हांगा आसा आमच्या कुचेलीच्या झराचेर. म्हापसाचो हो सगळ्यान फर्स्ट भाग कुचेली जो फर्स्ट आमचो वॉर्ड पडटा तेज्या भितूर आसा ही आमची ही झर आमची सारकी पोर्तुगेज टायमाची झर आनी लोक हांगा न्हांवपाक येताले. तुमी पळोवंक शकता हांगा एक ल्हानसो एक बाथ कसो एक प्रोविजन केल्लो आसा. हे नॅचरल वॉटर रिसोर्स आसा आमचो जे सकयलच्यान येता. पूण थोडे वर्सांनी जेन्ना आमच्या गोंयान हे येयल्ले आसा मायग्रंट्स बी खूब येयल्ले आसा तर तेजे उपरांत आमचे हांगा जे निसर्ग आसा ते बदलुपाक लागले. कित्याक आमचे जे राजकारणी आसा ते राजकारण्यान हेंचेर कंट्रोल दवरूंक ना. आमी एज गोंयकार आमचो कंट्रोल तेंचेर आसूंक जाय. गोंय आमची भुमी आमची माय
कोंकणी आमची भास ताका राखपा खातीर आमकां फुडें पावल घेवचें पडटलें आनी हांकां जे बिझनस करता ते रेग्युलरायज करून बरे रितीन कशें करपाचें ते तेंच्यांनी फुडें फ्युचरान चिंतपाचें. गोंयाक ग्रांटेड घेवपाचो ना, गोंयकारांक ग्रांटेड घेवपाचो ना. तुमकां सांगता हो एक क्लीन ड्रिंकींग वॉटर रिसोर्स आसा. आयज उदकाचें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा की म्हाजे हेतू इतलें आसा की आमची ही न्हंय जी पयलीं आशिल्ली 450 वर्सां पयलीं आशिल्ली तशीच आमी ताका रिस्टोर करची, ताका पोल्युशन फ्री करची, निवळ करचे आनी परत आमचे लोक जे आसा ते हांगा न्हावपाक येवंक जाय तसली ताका हें करूंक जाय. दुसरें म्हणजे जितले इंडस्ट्रियल सेटअप्स आसा, जितले स्क्रॅब्स आसा तांकां सुद्दां आव्हान आसा की आपले जे बिझनस करता तुमी आपले लिमिटान दवरा. गोंयचे निसर्ग आहा तेजे वांगडा खेळ मांडू नाका. कोरोना महामारीच्या काळात साबार तरणाट्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. मात ढवळे फोंडेच्या मंजिरी सारख्या तरणाटेन धाडस करून स्वताच्या पांयार उबारलो जिरीमिरी सँडविचाचो व्यवसाय. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेले रिपोर्ट. 2 वर्सां आदी कोरोना महामारीच्या काळात साबार तरणाट्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. जायते जाणांक घरा बसचे पडले. पदरान निराशा ही आयलीच, मात तातले तातून खचून वचनासतना कांय तरणाट्यांनी धाडस करून स्वताचो व्यवसाय उबो केलो. हातूंतलेंच एक उदाहरण म्हळ्यार ढवळे फोंडेचे बीकॉम ग्रॅज्युएट मंजिरी ढवळे. मंजिरी पुण्यात आपली नोकरी वगडायल्या उपरांत ताणें गोंयांत येवन जिरीमिरी सँडविच ह्या नांवान आपलो ल्हानसो व्यवसाय सुरू केलो. मॅडम तुमचें नाव? मंजिरी शशांक भेटे. मंजिरी बेहरे. खंय रावता तुमी? आमी ढवळी रावता. ढवळी. सवाडा. ओके. सो कितलो तेंप जालो तुमी हांगा हे स्टॉल चलयता? ऑलमोस्ट आता 5 महिने कंप्लीट जाले. 6 म्हयने जातले. स्टॉल म्हटल्यार फक्त सँडविच? ना, सँडविच, बर्गर आसा आमचे, फ्रायज आसा. ओके. सो हो बिझनस स्टार्ट करपा फाटलें कारण कितें? कारण म्हणजे एक तर जॉब गावना. तितले शिकल्यार सुद्दां जॉब गावना. आनी तुमचें शिक्षण कितलें जालां? माझे बीकॉम केला हांवें, मागीर CMA. ओके. पुणा आशिल्ले तेन्ना हांव जॉब करताले. कोविडा खातीर हांगा येले तेन्ना जॉब ना. ओके. असल्या सुद्दां एक 10,000-15,000 असो जॉब करता आनी म्हाजे सगळे वर्क कंप्लीट जालें. ओके. सो त्या खातीर हो बिझनस स्टार्ट केलो. सो ह्या बिझनसान तुमकां कोण कोण हेल्प करता? तुमचे फॅमिली मेंबर्स म्हणा? माझी फॅमिली सगळी हेल्प करता. ओके. लागलं म्हाका ओके. बरें. फॅमिलीन कोण कोण आसता? आमची जॉईंट फॅमिली 12 जण रावता आमी. सो कोण ना कोण तरी आसता म्हाका हेल्प करता. ओके. तेन्ना भयण आसूं, मम्मा आसूं, नाजाल्यार काका काकी कोण ना कोण आसता. ओके. ओके. सो सध्या हांगा तुमी आतां सांजच्या दिसा हो बिझनस करता सँडविच आनी फ्राय एन ऑल. सो हितून तुमकां उत्पन्न जाता म्हणजे जो तुमी हांगा टायम स्पेंड करता तितली इनकम तुमकां मेळटा? लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स पयलीं येयनाशिल्लो. गोंयकार मातशे कमी येताले पूण टायम आतां इन्क्रीज जाला. आतां येता भरपूरशे लोक येता आनी तांकां टेस्टूय आवडटा मेन. ओके. बरें. हो तुमी रेसिपीचो कोर्स बीन कितें केला काय? म्हणजे पुणा एक दीस वर्कशॉप आशिल्ले थंय गेल्ले. थंय म्हाका आवड निर्माण जाली आनी गोंयान मागीर जॉब हे ते तशें ट्रॅव्हलिंगाक टायम वयतालो तेन्ना खातीर म्हटलें मागीर आपलो आपूण धंदो चालू करता म्हणून स्टार्ट केली. ओके. सो सध्या वेवस्थीत चल्ला. हय. बरें. आतां हालीं आमी खुबशे जाणांक पळयता की शिकून सवरून म्हणजे कमी शिक्षण आसतना सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवता. तुमी इतलें शिक्षण आसून पुण्या सारकिल्ल्या शहरान नोकरी करपाचो अनुभव आसूनय परिस्थिती आयली म्हणजे कोविडाची परिस्थिती निर्माण जाली त्या नंतर तुमी हो वेवसाय स्टार्ट केलो. सो आयच्या यंग जनरेशनाक तुमी कितें मेसेज दिवंक जाय? कोणाचेर डिपेंड रावूं नाका. आपल्याक तो जॉबाक लायतलो वो जॉबाक लायतलो किंवा आपूण एग्जाम दिवन ट्राय करा ना जाल्यार आपलें आपूण स्टार्ट करा कितें आनी तुमकां आवडटा जाल्यार तुमचें स्टार्ट करा ना जाल्यार कोणाच्या अंडर वचा शिका आनी कितें तरी रावा. बेश्टे जॉब गावना म्हणून घरा रावूं नाका. सादारणपणान पर डे कितले आयटम खपता तुमचे? 8 प्रेस करता. नाव कशें म्हटलें? हांव स्मिता मडकयकर गुलबर्ग हांगा स्कुलान शिकयता. ओके. आनी बाय म्हणजे ताका सांजचे अशें कितें खावपाक आवडटा मागीर वेजेचे ऑप्शन म्हटल्यार म्हणजे हे बरे ऑप्शन चीज अशें. ओके. इतके एज्युकेटेड आसा तेंच्यांनी सर्विसे फाटल्यान बी धांवून आसता बारीकसो धंदो सुरू केलो आनी आपल्या स्वताच्या पांयार धरून तेंच्यांनी करता. तेंकां सपोर्ट म्हणून सगळ्यांनी येवचें आनी हांगा ट्राय करचें
तुमका त्याचे प्रिपरेशन कशें आवडटा? म्हाका आवडटा म्हणजे हांवें खावना अजून. बायक सामकी बाय आमची सामकी चुजी. ओके. तुका कितें दिलें म्हाका खावपी न्हू. ओके. ते अशें ताका मनाक पटलें जाल्यार खाता. आतांची भुरगीं चुजी आसता ती अशी कितें दिली म्हाका खावची ना. ओके. म्हणजे ते खाता म्हटल्यार ते सारकें 100% सामकें द बेस्ट म्हणपाचें. शेखर नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा मध्यानराती धडे सावड्डे घरांत चोरी जाली. घराच्या बाथरुमाचे नळे काढून भितर सरून आलमारीतले भांगराची सरपळी आणि काकणाचे 2 जोडयो फारयले. वट्ट 7 ते 8 लाखांचे भांगर चोरांनी फारयल्ल्याचो अदमास घर मालकीणेन उक्तायलो. ह्या चोरयेचो पुलिसांनी पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. देवळां, दुकानां, फ्लॅटां, घरां चोर फोडपाक लागल्यात. अशी चोरी शुक्रारा मध्यानराती धडे सावड्डे वाठारात जाली. चोरांनी मध्यानराती धडे सावड्डेच्या नंदा भंडारी हाचे घर फोडले. घरातले लोक न्हिदिल्ले आसतना घराच्या बाथरुमाचे नळे काढून चोर भितर सरले. पिंपात दवरिल्ल्या डब्यांतली चावी घेवन आलमारी उगडून भितरले 2 जोडयो भांगराची काकणां आनी सरपळी मेळून वट्ट 7 ते 8 लाखांचे भांगर फारायले. परतून वतना चावेचो डबो आशिल्लो तसोच दवरून गेले. कोणी तरी जाणा जाल्ल्यानूच ही चोरी केल्ल्याचो अदमास घराची मालकीण आशा भंडारी हांणी उक्तायला. ह्या चोरयेचो पुलिसांनी सध्या पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. माकडांनी म्हणून ताका नळे हाडून लायले. खंयच्यान येयलो हे तो? पळय अशें येयल्या ते तशें. बॉल काडून उडयलो. हांगच्यान देवला. मागीर चोडो जायना म्हणून तेंच्यांनी हांगासली खुर्ची येल्या. ती खुर्ची आमी हांगासर आसता तेंची भितरली. चावी अशी काडटा, हेतून काडटा आमी अशी दवरता आनी हितून दवरता न्ही. परत तेंच्यांनी आहा तशी आसता तशी दवरल्या काडल्या. सगळे काडले आनी परत तशीच दवरले. तशी दवरली. तेन्ना हे चोरी घडण्यान तुमी माळेर अशें घरांकच तुमच्या वयर आनी घरांक म्हणटे तुगेलो ती कोण तुमगेली ती घरानच भितर त्या रुमान न्हिदलो. तुमकां अशें आवाज बी कांय येवना? आमकां वयर फॅन लायलो आवाज कांय येना. वयर फॅन फास्ट आसता न्हू. सकयल थंय आमकां कसो आतां ते फाटल्या ते मान्न्यांतल्यान तेणी हें करून देंवन भितर येयले. तशेंच येयल्या तशेंच गेल्या ते भितर येयलो खिळी तशी टाकली ह्या दाराची लॉक तशें टाकली आनी ते आनी आरमारीक आहा तशें लॉक केला आनी दवरला डबो काडला आनी येला. आनी ही चोरी आमच्या ज्या घड्याळ्या गांवांनी पयली फावटी चोरी म्हणटाली जाल्यार आयज आमी पळयता की गोंयभर हो क्रायम रेट वाडलेले आसा आनी ह्यो चोरी दिसान दीस चोरी जायता वेगळे वेगळे भागांत आनी सावड्ड्या आयज आमच्या गांवांनी चोरी जाल्ले आसा की एक खंय तरी आयज सगळ्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन हांवें पुलिशेन केल्लें आसा पूण ह्यो आतां घडपा फाटल्यान कारण कितें म्हणून कळना. इतलो जर ह्या चोरांक भंय ना आनी एक मेन म्हणल्यार कशें जाता हांगा CCTV आनी हे खंय तरी इन्स्टॉल करपा जाय जे मेन जंक्शनांचेर आनी खंय आतां आमकां तिस्कार सर्कलाचेर CCTV आसा. आमी ताजो इश्यू सुद्दां आमी ग्रामसभेक काडलेलो की ते टायमार चलना आसलेले. आतां खबर ना ते कितले वर्किंग आसा काय ना वर्किंग ना हे खबर ना. पूण म्हाका दिसता की हे पंचायतींनी हे हांगाच न्हू एक सगळे पंचायतींनी एक इनिशिएटीव घेवन एटलिस्ट एक CSR फंडा थ्रू तरी सगळे वार्डांनी खंय तरी मेन एंट्रन्साचेर एक्झिटाचेर जे जे जागे आसात थंय एक CCTV इन्स्टॉल करपाचे जेणे करून हे जे पुलीस आसा तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक मुखार तांकां बरें पडटलें. धडे सावड्डे आसा आनी काल एक नंदा भंडारी हांच्या घरांत चोरी जाल्ली आसा आनी खंय तरी जे चोरपी मनीस आसा तो फाटले दारान जे मान्य आसा थंयच्या नळे काडून देंवन स्ट्रेट ज्या जाग्यार तांकांच खबर आसता घरांतल्याच मनशाक खबर आसा चावी खंय दवरता तेच जाग्यार ती चावी काडून आरमार उक्ती करून भांगर काडलें तेचो डबो काडलो आनी 2 पेर काकणाची तशेंच तिगेले घोवाची सरपळी काडून उरलेले भांगर काडून भायर ते आंगार काडून भायर उडयता. एक अजापाची गोश्ट म्हणल्यार तो चोर आसा ताका इतली डिटेल कशी खबर आसा.
एक अजाबाची गोष्ट आसा आनी खंय तरी एक गोष्ट रातची जी म्हणटा तशी रातची 2 सुमार घडली, खंय तरी आवाज येयलो पूण ती घरांक पूण तेंची घरांक बारीकशी माय आसा थंय वयर न्हिदतात म्हणटा तेंकां कळना. आतां हांगा येवन कुडचडे पुलिसांनी पंचनामा केल्लो आसा, फुडले तपास चालू आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर सावड्डेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्यो 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान धरल्यो. आता ह्या दोनूय बोटींचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सांगलां. गोंयच्या दर्यान कारवार मालपेच्यो बोटी बुल ट्रॉलिंग करतात अश्यो गोंयच्या नुस्तेकारांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो. ह्या कागाळींची दखल घेवन नुस्तेमारी खात्यान एक मोहीम राबयली. कारवार मालपेच्या ह्या बोटींचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान एक पंगड तयार केल्लो. हातूंत नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी, पोस्टल पुलीस आनी नुस्तेकारांक आस्पावन दिल्ले. आमकां कोणाचो हेल्प ना हांगा, आमी उपाशी पडलेले आहा. एक हांगासर तूं कोणा विचार आमच्या फिशरमॅनाक, आयज आमी जियेता जाल्यार लाचार जियेता. आमी सारके टोटली कवर केल्ले आहा. आमकां आमी आयज रोडोवन पावल्या, आमच्या बोल्सान कांय ना. आदी आसतालें जायतें, आतां आमचें कांयच ना. आमचें जायना आतां, सोंसूंक जायना. आमी उपाशी पडलेले आहा, रस्त्यार येता आमी. आमी येवपाचो टायम येयलो आमचे राणी वाणी सगळ्यांक घेवन येतले आमी सिलिंडर वयतले सेम आशिल्ले. आमचें आनी कांय ऑप्शन ना. ताका लागून आमी बोट धरून हाडले. आतां तुमी मातशें मिनिस्टराक आमी मागता म्हणजे कितें तरी कर म्हणून. 10 लाखाचे वयर मारपाचें तेंकां पळोवंक गेलें. सुबेज मारपाचें. सुबेज मारल्यार ते मातशें हेचेर लायनीर येतले न्हू. बोट सील करूंक जाय तेंची. गोंयच्या दर्याक नुस्तेमारी करपी कारवार मालपेच्या बोटींचेर कारवाय करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याचो पंगड शेनवारा फातोडेर दर्यांत गेल्लो. ह्या वेळार मालपेच्यो 4 बोटी गोंयच्या दर्यान नुस्तेमारी करतना दिसून आयल्यो. तातूंतल्या 2 बोटींक धरपाक ह्या पंगडाक यश आयलें, जाल्यार 2 बोटी जाळ तोडून धांविल्ल्याचें नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. ऑनरेबल CM आमी आमचे एक स्पॉट तयार केल्लो आनी त्या प्रमाणे आमी आयज पेट्रोलिंग वचपाचें डिसायड केल्लें. सकाळी जवळपास 4:30 सुमार आमची टीम हांगा जेटी वयल्यान रेडी जावन जवळपास 5:15 एक्झॅक्टली टू बी प्रिसायज हांगच्यान भायर सरले. आमचे बरोबर 5 कोस्टल पुलिसाचे स्टाफ आशिल्ले, 2 हेड कॉन्स्टेबल, 2 PC आनी एक ASI आमचे बरोबर आशिल्ले, प्लस आमचे वेसलाचे ड्रायव्हर, इंजीन ड्रायव्हर, बोसन आनी आमी 2 स्टाफ डेप्यूट केल्ले ते गेल्ले. सो ऑलमोस्ट एक 8 नॉटिकल मायल्स ते भायर गेले. तांकां पळोवन येयलें की बोटी थंय बुल ट्रॉलिंग करता म्हणून. सो ते इमिडिएटली त्या स्पॉटार रश जावन तेंच्यांनी 2 बोटीक पयलीं हात घातलो. आमचो स्टाफ त्या बोटीचेर चडलो आनी 2 बोटीक ऑलमोस्ट आमी एप्रोच केल्ले. हावेवर कितें जालें, तेंच्यांनी एंड मोमेंटाक तेंच्यो नेटाच्यो दोरयो कापल्यो आनी ते तेंची हाय स्पीड आशिल्ली म्हणून त्या कारणान ते झप करून गेले. आमची बोट तितले कवर अप करपाक शकली ना, कित्याक ऑलरेडी आमचे कडेन 2 बोटी हांगा टाय अप आशिल्ल्यो. आमचो प्रॉब्लेम जातालो की आमकां सेफगार्ड आमच्या स्टाफाची सेक्युरिटी जाय म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना जेन्ना CMान ओपन सांगलें की DGPक जाय फोर्स दिवपाचो, आमी टास्क फोर्स आमचो केल्लोय आहा, पूण खंय तरी कमी पडटा. पूण आतां जेन्ना सांगलें की 6 आर्म पुलीस आमचे गाडी म्हणजे बोटी वचोन, कालूच तुमकां हांवें सांगलेलें की 24/7 आमच्यो बोटी काम करतले. आमकां जी सेक्युरिटी जी पुलिसाची जाय ही आमकां प्रोवायड केल्ली आहा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक, तशेंच DGPन पर्सनली इनवॉल्व करून आमचे कडेन संघटीत रावन जी रेड मारल्या ही आमकां यशस्वी जाल्या आनी ही रेड अशीच चलतली. हे भायले लोक येवन जेन्ना हांगा आमच्या हितून टॅरिटरीन फिशींग करता ही आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक खंय तरी अडचण जाता. म्हणजे तेंच्या हेका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन जाता, तांकां त्रास जाता आनी तेंची सदांच मागणी आसली की ही रेड मारून ही बोटी हें करपाक. ह्यो 2 आयज बोटी गावल्या, तरी 2-3 गेल्यो म्हणून सांगतात ते. पूण ही रेड परत तशी चालूच आसतली जेणे करून तांकां हो गोंयचे टॅरिटरी येवपाक भंय पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.